नमस्कार. आज आम्ही पेडण्या बाजारान आसा. आज पेडण्या बाजाराचो दीस. अख्ख्या पेडण्या तालुक्यात जर आज बाजार म्हणतात तो बेरेस्तार जो आमकां इतलो फेमस आसा की प्रत्येक गांवांतलो लोक आज पेडण्यान येतात आणि आपली जी गरज आसा आठवड्याची ती निभायतात. धंदेकारय त्याच्यासाठी मुद्दाम पयसून येतात जेणेकरून ताका फॅसिलिटी मेळटा. पण ही जी आज बाजारपेठ जी बसता म्हणजे बेरेस्तारचो बाजार ह्यो अक्षरशः MDR रस्त्याच्या मधोमध बसता. एक्चुअली हेसून वाता म्हणजे एक्चुअली आता खंयची गाडी येवं जावं शकना काय ना. हे कित्येक वर्सां जालां. खरी म्हणजे आज पेडण्या खूप उदरगत जाल्या. एअरपोर्ट येयला, आयुष हॉस्पिटल येयला, हे सायडीक आतां तुया जावपाक आमकां एक JMC हॉस्पिटल येयलेलें आसा, JMC लिंक येयलेलें. खूप कितें पण ह्या रस्त्याची स्पेशल ह्या रस्त्याचे जो बाजार हे पेट जाला हेचेर केन्नाच कोणाचें लक्ष कितें जावंक ना. खूप डेप्युटी CM येवन गेले, आमदार येवन गेले, खूप कितें आनी आतांचो आमदार हेंच्यांनी ह्या साठी कितें प्रयत्न करूंक ना की तो जागो खंय बदलचो, शिफ्ट करचो असो. ही खरी म्हणजे काळाची गरज आसा. आता जर एमर्जन्सीक एम्ब्युलन्स वचपाक जाय, सकयल्या रस्त्यान वयता तेन्ना थंय ट्राफीक जॅम आसता, शक्य जायना. व्हडले हेवी गाडयो सुद्दां सकयल्यान वयतात. सो इतली डिफिकल्टी आसा की हेचेर केन्ना कोणी लक्षच दिवंक ना. खरें म्हणजे पयल्या तो व्हडले बाताशा मारी आसलो तो कितें तर आपूण ही डेव्हलपमेंट केली, ती डेव्हलपमेंट केली, तर बाजारपेठेची डेव्हलपमेंट खंय गेली तेची? बरें तेची गेली. दुसरो तर आतां आमदार सद्याचो आसा तो म्हणटा आपूण हे करतलो, सांगच्या शिवाय करतलो आनी कितें करतलो. ताका हे केन्ना नदरेक दिसना की आफ्टर इलेक्शना उपरांत तो बाजारान खरेदी करपाकूच येयलो. ह्या खरेदी करतना लोकांक कितें त्रास जाता येता वयता ते ताका दिश्टी पडूंक ना काय? तो निष्क्रिय आसा हे सिद्ध आसा. पण हो टायम त्याचो आसलेलो त्यांनी ह्यो बाजारपेठ खातीर बऱ्या जाग्याचेर स्थलांतरीत करून लोकांक त्याचो बरो उपयोग करून घेवपाचो चान्स आसलेलो. सो म्हाका दिसता हे जर शक्य कोण करूं शकना. जर पालक मंत्री ह्या नात्यान हांव CMाक रिक्वेस्ट करता की ही आज काळाची गरज आसा. पेडण्या उदरगत वाडत आसा, जायत आसा आणि सगळ्या हे तुमच्या कृपेनच जाता अशें म्हणूया. पण ह्या रस्त्याचे स्पेशली जो बाजारपेठ भरता ही खंय तरी दुसरी कडेन शिफ्ट करण्याची काळाची गरज आसा आणि ती तुम्ही करतल्यात ही म्हाका आशा आसा. थँक्यू.